बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें? क्रिस्ता सवें तुमी आजून भुरगुले जाले परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेदना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडीं वचताय म्हणटूच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेळून पावलू कोण आनी आपोलो कोण? तुमकां भावार्थ दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या प्रमाणे जण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलां, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तूं रोयता आनी शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव रोयता त्या आनी शिंपत्या त्या मनशा मदलो त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, जी पर्सां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पर्सां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. सर्गांत थावन सर्वेस्पोर नदर घालता सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब: जी कोण देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. रितुमेर जियेता तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणांत थावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो करण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब: जी पर्सां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब: जी पर्सां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. गरीबांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू शिमावच्या घरा गेलो. शिमावची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडले उपरांत
जिन्सा भासांची बोलिकारांक ताचे सोरशीं हाडलीं आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. जायत्या जाणां वेळे देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत, आनी आपूण देवान माखलोलो म्हूण ते जाणोय आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडतोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत थंय आयलो. थंय आसले उपरांत आनी आपणाक सोदूंक वो सोडून वचूं नाका म्हूण राव म्हूण ते परततालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें पुरगोटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदायांचे देवस्थानांनी तो भाशण करीत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमच्या ह्या आधुनीक काळार जायते प्रवादी उप्रासलेले आमी पळयता. दर एकलो आपलो संदेश देवाच्या आत्म्या वरवीं आपणाक मेळ्ळा म्हूण प्रचार करता. पूण प्रचार केलोलो संदेश देवाचें राज बांदून हाडूंक, आदार वो आडकोळ हाची वासपूस करूंक विसरतात. असलें कितें कोरिंथ शारांत घडलोलें आमकां दिसून येता. कोरिंथ शारांत सोम्याचेर बावार्थ दवरून नवींच जालोलीं क्रिस्तांवां जेजूचो संदेश मनशा कडल्यान आनी न्हय पवित्र आत्म्या वरवीं येता म्हूण समजतालीं. ह्याच पासत ती हांव पावलूचो, हांव अपोलोचो म्हूण सांगून नाटकां येवन आनी जोगणी करून जियेतालीं. देवाचे उतराचो संदेश दूर दिसा आमकां यादनिकां वरवीं फावो जाता. हो संदेश यादनिकाचें तोंड पळोवन न्हय, बगर आत्म्याचे सुचवणेन फावो जाता म्हूण भावार्थान मानून घेवंक गरज. पवित्र स्नाना वरवीं होच भावार्थ पुरगोटपाचें काम आमकां सगल्यांक फावो जालां. सगळीं आमी शुभ वर्तमान पुरगोटूंक देवाचीं हात्यारां. जण एकल्याचे कुवेती प्रमाणे देवाच्या आत्म्याचेर पातयेवन हें काम करता ताका देव आपली मजुरी फावो करता.